आम्ही धोबी तलाव मुंबईच्या एका पुरातन एरियेन आसात. पुरातन इतले खातीर म्हळें कारण गोंयचो शेकड्यांनी वर्सांचो संबंद ह्या धोबी तलाव एरिये कडेन आसा. गोंयकार जो पळय येतालो विशेषतः कॅथलीक समाजांतले लोक जेन्ना येताले बोटीर वचपाक किंवा खंय तरी देशा भायर वचपाक नोकरेच्या निमतान रोजगारा खातीर तेन्ना पणजेन रावप खंय तर धोबी तलाव एरियेन तेन्ना सबंद कॅथलीक समाज रावतालो आनी हांगा ताका लागून एक कुडी निर्माण केलो. कूड हो एक कन्सेप्ट गोंयकारांनी मुंबय येवन विकसीत केलो. ताका शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा आनी आमी पळय ज्या बिल्डिंगेच्या मुखार उबे आसात ही जी पळय बिल्डिंग सामकी ही बिल्डिंग डिलॅपिडेटेड म्हणजे सामकी मोडपाक आयिल्ल्या अवस्थेन आसा. ही बिल्डिंगेकूच 150 वर्सांची वयर जाल्यात आनी ह्यो कुडी आमी एक माजोड्ड्या ह्या गांवची कूड पळयली. जवळ जवळ 1902 वर्सां ती स्थापन जाल्ल्या कूड. तशेंच बाकीचे नावेलीचे 3-4 कुडी आसात, बाकीचे कुडी आसात. 100 वर्सां नंतर ह्या कुडींचें अस्तित्व कितें अशे तरेचो एक प्रश्न निर्माण जाला. हो प्रश्न इतल्या खातीर कारण मुंबय वाडल्या. तुम्ही पळयलां मुंबयक जमनीक खूब मॉल आयला आनी ह्या मॉल आनी जे नवीन जे पळय कितें आधुनिकरणाचे पळय जे वारें व्हांवता वादळ हांव म्हणन सगळे कडेन देशभर व्हांवता पण मुंबय तो ताजो ते वादळ ते मोड चड इल्लें वेगान व्हांवता आनी तातूंत भितर ह्या कुडींचें अस्तित्व धोक्यान आयलां. आमी ज्या 2-3 कुडींनी गेले ते लोकांनी आमकां अक्षरशः धमकायले ना शूट करपाक मेळना पत्रकाराक येवपाक मेळना आनी तातूंतल्यान मागीर आमकां सुलूस लागता ती अशी की हे कुडींचे फुडें कितें जातलें. कारण लोक अशेंय आमच्या कानार पडटा की कांय जाण कांय अपप्रवृत्ती सगळे कडेन आसतात तशी अपप्रवृत्ती हांगाय आतां शिरकाव करूंक लागल्यात काय दिसता आनी तांकां ह्यो कुडी हळूच डेव्हलपराक दिवपाचें आसा काय कितें. आनी ही बिल्डींग हेरिटेज बिल्डींग ती तशी मोडपाक मेळना पूण कशें तरी करून पॉलिटिशियन बिल्डरांची एक साखळी सगळे कडेन आसा. मुंबय ती चड इल्ली घटमूट आसा आनी ती फुडें ह्या कुडांचेर ह्या अशे तरेची जी पुरातन बिल्डिंग्स आसात ताजेर हावळ हाडटले हाजे बद्दल इल्लें दुबाव ना. पूण अशे वेळार गोंयचे जे पळय कितें अस्तित्व गोंयचे जे पळय गोंयकार ह्या कुडीं कडेन एक हेरिटेज म्हणून पळयतले तांचें अस्तित्व कितें जातलें ते कशें रिएक्ट जातले हो एक खरोच प्रश्न आसा. माने कुडीचें अस्तित्व गेलां. पयलीं भशेन लोक बोटीर वचपाक 1 म्हयने पयलीं हांगा येवन रावनात. आतां विमानान येतात 2 दीस भितर सगळे तांचे डॉक्युमेंट तांचे कडेन आसतात ते वतात. तो कुडीचें तशें म्हत्व उरना पूण कुडी ह्यो सांबाळून दवरतले काय कितें तांचें अस्तित्व दवरतले काय कितें गोंयच्या हेरिटेजीचो तो भाग मानतले काय कितें. कांय कुडी अशे तरेची जतन करून दवरून ताजे नंतर ते गोंयकाराक हाजे फुडल्या पिळग्यांक दाखयतले काय कितें. पळय एका तेंपार गोंयकारांनी खूब त्रास करून हांगा मुंबय कुडी काडल्यो पयशे काडले कॉन्ट्रिब्युशन केलें सॅक्रिफायस केलो आनीक ह्या कुडींचें निर्माण केलें. जो गोंयकार जे पळय हांगा गरीब लोक येताले तांकां आश्रय दितालो तांकां आलाशिरो मेळटालो ते हांगा रावताले म्हयनोभर रावताले परत बोटी वयल्यान परते आयले परत हांगा रावताले गोंयान वचचे पयलीं. आनी गोंयकारांक ह्या कुडींचो विशेषतः कॅथलीक समाजाक ह्या कुडींचो खूब मोठो आदार जातालो. खूब मोठो आदार खूब मोठो तांकां तेंको ह्या कुडींनी दिला. आनी गोंयचें अस्तित्व त्या वेळार म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं तरी किमान ह्या कुडींचेर निर्भर आसतलें. कुडींनी ह्या गोंयकारांक खूब मदत केल्ली आसा. तांचो फुडार कितें हो एक प्रश्न आतां फुडल्या काळांत चर्चेक येतलो. ही जी बिल्डींग आमी पळयतात त्याच जेर म्हालांत 22 कुडी आशिल्ल्यो. त्या नदरेन ही बिल्डींग म्हळ्यार गोंयची एक शेणत चलिल्ली सासाय. ह्या कुडींचेर हे आदी खूब अभ्यासूय जाल्लो आसा. नुवेच्यो डॉ. आयडा दोराद हाणें ताजेर PhD केल्या. ह्यो कुडी चडश्यो धोबी तलाव माजगांव चिरा बाजार आनी ह्याच भागांनी आसात. चड करून गोंयकारांनी जंय राबितो केल्लो त्या मुंबयच्या भागांनी. थंयच गोंयकारांची दुकानां आशिल्लीं. थंयच गोंयचे पेपर येताले आनी गोंयकार खानावळी चलयताले. 1960 वर्सा मुंबयत अश्यो 300 कुडी आशिल्ल्यो. आयडा हिजो बापूय बोटीर आशिल्लो. तो मुंबय कसल्याय कामाक येवं भलायकेच्या कारणाकूय तो हे कुडीत रावतालो.
गोंयचे मुक्ती खूब क्रिस्तांव भाव रोजगारा खातीर मुंबय येताले तेन्ना ते ह्या कुडींनी आलाशिरो घेताले. कांय जाण विशेष करून शिक्षण घेवपा खातीर वताले ते कुडींनी आलाशिरो घेताले. 1980 वर्सा कुडींत दर दिसा ₹2.5 फारीक करून रावंक मेळटालें. 1920 सालांत ह्या कुडींच्या अस्तित्वाक संस्थात्मक स्वरूप आयलें. थंय कशें रावचें हाचे नेम तयार जाले. सकाळीं 8 रोजरी म्हणूंक जाय हो तातलो एक नेम आशिल्लो. राती 10 वरांचेर लायट बंद करची पडटाली. ज्या बोटलेरांनी ह्या कुडींचो आलाशिरो घेतिल्लो ताणें फुडें ह्या कुडीक आर्थीक मदत लेगीत केली. तांकां ती लागणूक कशी दिसली. पूण मागीर कुडींची कोणाक लकतुबाय उरिल्ली ना आनी आतां तांची अवस्था सामकी वायट आनीक वायट जायत चल्ल्या. आमी ही जी पळय कूड पळय आसा, ही बिल्डींग आमच्या मेट्रो सिनेमाच्या मुखार थंय उबे आसात आनी आमी ह्या कुडांचे अस्तित्व पळोवपी एक वेवस्थापक हांगाच लागीं रावता. ताका आपयला रे यो आनी पयलीं येता म्हणलें मागीर तो आयलो ना. म्हत्वाचें लक्षात घेयात, लोक उलोवपा तयार ना. म्हाका कित्याक म्हूण कळना. तुमी सांगात मरे बाबा, ह्या कुडी ज्यो पळय आसात ते कुडांचें अस्तित्व कितें लोकांक समजून घेवपा जाय. तुमच्या गांवांतल्या लोकांक समजून घेवपा जाय. तांणी येवन पळोवपा जाय. गांवचो सरपंच, गांवची इगर्ज, थंयचो पाद्री तांणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे जे पळय शेकड्यांनी वर्सां पयलीं गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन पयशे काडून हे जे पळय कितें कूड ज्यो पळय तांचें अस्तित्व निर्माण केल्लें तांचें फुडार कितें लोकांनी तुमी सांगचें. गांवांत येवन सांगचें, इगर्जान येवचें, गांवचे पंचायतीक वांटेकार करून घेवचें. कारण निमाणें लोकांनी उलोवपा जाय न्ही. लोकांचें अस्तित्व तांकां दिसता आपले जो पळय कितें भुतकाळ आसा, आपले जे पळय कितें हेरिटेज आसा त्या कुडांनी जर आसा अशें तांकां दिसता ताणें उलोवचें. तांकां लोकांनी फुडें येवन लोकांनी तांकां सांगचें कितें बाबा खरें तांकां दिसता आनी ह्या कुडांचें फुडें अस्तित्व कितें दवरतले. हांगा रावपी लोकांनी, तांचे वेवस्थापक आनी गांवच्या लोकांनी हे सगळ्यांनी मेळून तो फुडार ठरोवचो.